मोर मोर म्हटल्यार सवण्यांचो राजा आणि लोकांच्या काळजात घर करपी एक अप्रूप अशेंच एक अप्रूप गोवा वेल्ला मौला वाड्यार आशिल्ले. मुन्ना मोर ह्या मोराक धर्म जात कात कांयच लागनासली. ताका फकत मनशां जाय आशिल्ली. मात मुन्नान आपलो जीव सोडलो आणि पुराय गांव दुख्खान बुडलो. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. मनशांक पळोवन बेधुंद नाचपी हो मोर पुराय गांवचो मुन्ना. 4 वर्सां आदीं हळदणकार घराण्यांत एक मोराक पिलायिल्लो आनी मागीर त्याच घरांत रावलो. हळदणकार कुटुंबान ताका आपल्या पुता सारकोच वाडयलो आनी ताका मुन्ना हें नांव दिलें. जसो जसो मुन्ना ल्हानाचो व्हड जालो तसो तसो गांवच्या लोकांनी ताका आपलोसो करून घेतलो. व्हडल्या गोंया म्हळ्यार गोवा वेल्ला मौला वाड्यार रावपी ह्या मोराक धर्म जात कात कांयच लागनासली. ताका फकत मनशां जाय आसली. हरशी पावस पडल्यार मोर आपलो पिसारो फुलयता खंय, मात मुन्ना लोकांक पळयल्या उपरांत आपलो सुंदरसो पिसारो फुलयतालो. इतलेंच न्हय तर सणा परबांक वाडो भर लोकांगेर भोंवतालो. लोकांच्या मुखार नाचतना मुन्नाची पावलां केन्नाच थकली ना. मात रस्त्यार नाचता आसतना शुक्रारा दिसा भर दनपारच्या वेळार एका ट्रक ड्रायव्हरान ताका धपको दिलो आनी मुन्नान आपलो जीव सोडलो. मुन्ना गेल्ल्याची खबर आयकून सगळ्यांचे काळीज जाल्ले. मुन्ना गांवच्या लोकांचो एक भाग आसलो. तो गेल्ल्यान सगळें वातावरण दुखी जालें. भर पावसान सगळ्या लोकांच्या दोळ्यांनी उदक भरलें. सगळ्यांनी जड मनान मुन्नाक निरोप दिलो.